आम्ही काणकोणाचे आमचे कार्यकर्ते वेल विशर्स आणि आमचे हितचिंतक हांच्या माध्यमांतल्यान श्रमधाम योजना ही योजना आमी फाटले वर्सभर ताच्या ह्या संकल्पने संदर्भात विचार करतले. प्रारंभीक आमी एक घर जें आसा बड्डेक रोहिदास कामकर हाजें घर आमी पूर्ण केल्लें आनी ताजेर एक प्रकारचें चिंतन आमी करताले की चिंतन करता आसतनाच ह्या अंत्योदय तत्वाचें काम करता आसतना की काणकोणचो एकही असो मनीस ज्याच्या तकलेर छप्पर ना अशे तरेचे मनीस आसपाक जायना अशा प्रकारचे आमी विचार करताले. आनी तोच संकल्प आमी फुडें व्हरता आसतना काणकोण तालुक्यांतलीं 14 घरां आमी ताची पळोवणी केली, ताचें सिलेक्शन केलें आनी ही 14 घरांचें आमी बांदप अशा प्रकारचो निर्णय आमी घेतलो. आमकां जी समाजाची संवेदनशीलता आसा न्ही ती वाडोवन आमकां हाचें प्रमाण जें आसा की केवळ आमकां ही 14 घरांत न्ही काणकोणाक आमकां सादारणशें पळयल्यार दिसता एक 100 एक 125 घर तरी कशा तरी. आनी ह्या कार्यक्रमाच्या माध्यमांतल्यान आमी जो ह्या योजनेचो संकल्प ह्या योजनेचो मनोदय किंवा संकल्पना जी आसा ती सबंद काणकोणच्या जनते समोर आमी मांडपाक सोदता. आनी त्या योजनेचो आमी शुभारंभ करता आसतना आमी बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन अशा तरेचे कायमस्वरुपी वेवस्था फुडें व्हरपा खातीर आमी सुरवात करता, ताजेंय लॉन्चिंग करता. बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन ह्या हाज्या अंतर्गत अन्य ज्यो संस्था कंपनीज बाकीचे लोक आसा ते आमकां हें सगळें करपा खातीर मदत करता, फंड अवेलेबल करता की ताच्या माध्यमांतल्यान हळू आमी ही 15 घरां आमचो उमेद आसा फुडल्या 2 म्हयन्याक ही कंप्लीट करपाची आसा. आनी ही योजना फुडें कशें वचपाक जाय त्या संदर्भांतलो एक विचार एक चिंतन जें आसा न्ही की त्या सुरू जातली. आनी हाचें 14 घरांचें फावंडेशन आनी बलराम चॅरिटेबल जे ट्रस्ट आसा ते कशा तरेन आमी फुडें वतले अशें हो मनोय ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमी करतले. आनी बरोबर हो कार्यक्रम 8 वरांचेर सोंपतलो कार्यक्रम जो आसा. आमी मुख्यमंत्र्या कडेन दवरतलो. आमी एक आमचे खंयच्या स्किमीक बसना, आमी मुख्यमंत्र्या कडेन वचून अपील करता की तुजे सोर्सांतल्यान जर खंय कोण आमकां मदत करता आसा हाजे पयलीं सांगलें आसा हाजे आतांय आमी सांगता की पयलींचे घर बांदले पळय सर समजा तांकां 10 लाख तुमी खर्च म्हणत पूण पयलीं लोकांनी दान केलें त्या भितर कितें बॅलन्स बी पयशे उरले बी ना तातूंत शॉर्टेज आसा. आमी फुडें पळय बांदून दिता म्हणल्यार ताजी नांव बी ताजेर लागतलें काय? ना ताजें लागता. श्रमधाम योजनेत आसता ताज्या अंतर्गत